जेन्ना मारियाक 3 वर्सांचे पिरायेर निश्कोलपणाची आंगवण केली. तुमकां दिसता 3 वर्साचें भुरगें निश्कोलपणाची आंगवण कोत्तेलें? भाग्यवंत तेरेसा म्हणटा ही मारयेची खरी भक्ती न्हय. जायते फावटी आमी मारयेक पयस दवरता, सुपूर्ण 3 वर्साचें भुरगें आसतना सुपूर्ण जाली. शी वॉज परफेक्ट. जें कितें आमी भुरगीं कशीं शिकल्या तें आमच्यान पुसून काडूंक जायना. ताचो मोठो प्रभाव आमचेर पडलेलो आसा. आमच्या आवय बापायच्या हुस्क्यार बसून आमी मागणें कशें करचें, मागणें म्हणल्यार कितें तें आमी शिकल्या. कांय भावार्थाचें देणें वयरथान बेश्टेंच मेळूंक ना. कित्याक आमी जें कितें करता, आमी जें कितें उलयता ताचो प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर आसा. जायते फावटी आमी एक उलयता दुसरें करता, हाचो प्रभाव भुरग्यांचेर पडटा. आनी फुडल्या वर्सा 2025 तिका भाग्यवंत म्हूण परगटल्यार 100 वर्सां भरतात. तिका मारयेची खेरीत भक्ती आसली. 10 वर्सांची पिरायेर ती एका गंभीर पिडेंत पडली आनी तिच्या खाटी लागीं नियर हर बेडसायड एक भाग्यवंत आंकवार मारयेची मुर्ती आसली, स्टॅच्यू. आनी ती म्हणटा ती आपल्याक पळोवन ती हांसली. शी स्मायल्ड एट मी. आनी तेच घडये थावन हांव बरी जाली. शी वॉज हील्ड बाय द स्मायल ऑफ मेरी. आनी जेन्ना ती बोंद कोवेंतांत भितरल्या माद्रींक भरती जावंक वता तेन्ना ही मुर्ती घेवन घरा थावन ही मुर्ती घेवन ती कोवेंतांत भितर सरली. तिणें थोड्यो कविता बरयल्या. शी हॅज रिटन सम पोएम्स. आनी एक बरी कविता सुमार तिच्या जिविताच्या आख्रेक ती बरयता मारये विशीं. वाय आय लव दी ओ मेरी. मारिया, कित्याक हांव तुजो मोग करतां. इंग्लिशीन आसा, कोंकणीन ती आमकां मेळना. इंटरनॅटाचेरूय तुमकां तर वाचूंक जाय, मातशी लांब. 25 श्लोक आसात, 25 स्टॅन्झas. जरी तर तुमकां आवडो आसा जाल्यार ती तुमी वाचची इंटरनॅटार वचून. तिच्या निमाण्या दिसांनी जें कितें ती उलयताली, ती कश्टवताली, टीबी पिडा तिका जाल्ली, आपलो अनुभव आपल्या भयणा थंय ती वांडटाली. खेरीत भाशेन तिच्यो 3 भयणी, रोगता मासाच्यो 3 भयणी त्याच कोवेंतांत आसल्यो. म्हणटच आपलो अनुभव, आपले कश्ट तांचे लागीं ती उलयताली. आनी ह्या भयणांनी हें सगळें बरोवन दवरलां. दीज आर नोन एज द लास्ट कॉन्वर्सेशन्स ऑफ सेंट तेरेज. आनी थंय ती भाग्यवंत आंकवार मारयेची खबर करता. ती म्हणटा हांवें मारये विशीं जायते शर्माव आयकल्यात. आय हर्ड लॉट्स ऑफ सर्मन्स ऑन मेरी. पूण चडशें म्हाका बरें लागूंक ना. तांचो प्रभाव म्हजेर बरो प्रभाव पडूंकूच ना. कित्याक मारये विशीं सारकें आनी खरें पळय तें सांगिनात. दे डोंट टेल अस वॉट इज सर्टन, वॉट इज ट्रू अबावट मेरी. घडून सांगतात. म्हणटच तांचो जायतो प्रभाव म्हजेर पडूंक ना. हांव तो याज्ञीक जाल्ली, इफ आय वॉज अ प्रिस्ट, एकूच शर्माव पुरो आसलो. हांव एकाच शर्मावान मारयेची खरी भक्ती कशी करची तें हांव सांगतली आसली. आनी ती 2 उदाहरणां, एग्जाम्पल्स दिता. पयलें उदाहरण आयचीच परब, मारयेचें समर्पण देव मंदिरांत, मेरीज प्रेझेंटेशन इन द टेम्पल. ही माहिती मारयेचें समर्पण आमकां शुभ वर्तमानांत मेळना. मारयेच्या बालपणा विशीं आमकां शुभ वर्तमानांत कसलीच माहिती मेळना. परंपरा आमकां सांगता, ट्रेडिशन आमकां सांगता. आनी ह्या ट्रेडिशन परंपरे प्रमाणें जेन्ना मारयाक चेडूं भुरगें 3 वर्साचें भुरगें तें आसलें तेन्ना आवय बापायन तिका देवाक टेम्पलांत वा देव मंदिरांत भेटयली. आनी थोडीं वर्सां थंयच ती जियेली. देव मंदिरांत ती वाडली. थोडे बरयणार अशें म्हणटात
शुभ वर्तमानांत हांवें म्हणलां ते भाशेन तें आमकां मेळ्ळो ना. तिणें थंय 3 वर्सांचे पिरायेर निश्कळपणाची आंगवण केली. शी मेड अ वाव ऑफ चॅस्टिटी ऑर वर्जिनिटी. भागीवंत तेरेजा हाचे विशीं उल्लेख करून हो प्रश्न घालता, तुमकां दिसता 3 वर्साचें भुरगें निश्कळपणाची आंगवण कोत्तेलें? हाची समजणी तिका आसतली? 3 वर्साच्या भुरग्याक तिचें गिन्यान इतलें वाडलेलें काय? म्हणटोच भागीवंत तेरेजा म्हणटा ही मारयेची खरी भक्ती न्हय. जायते फावटी आमी मारयेक पयस दवरता, सुपूर्ण 3 वर्सांचें भुरगें आसतना सुपूर्ण जाली, शी वॉज परफेक्ट. ना, तिची वाड जाली ना म्हणटा भागीवंत तेरेजा. ती दुसऱ्या 3 वर्सांच्या भुरग्यां भाशेन भुरगें, सादें भुरगें, आमचे भाशेन सादें भुरगें. कित्याक ती देव मंदिरान गेली? तिची वस्तूंक ती वचूंक ना, तिणें निर्णय घेवंक ना. आवय बापूयन तिका व्हेलें. आवय बापायचें उतर पाळूंक ती देव मंदिरान गेली. आमी भुरगीं कशीं आमचे आवय बापायचेर पातयेता. ती कितें आमकां सांगता, आमचे वस्तूंकी चडश्यो वस्तू आमी करिना. आमकां तितलें गिन्यान ना. जी बूद आमकां आवय बापूय दिता ते बुदी प्रमाणे आमी चलता. तेच भाशेन आंकवार मारये. दुसरी घडणी भागीवंत तेरेजा हेंय उलयता, ती आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. हें जेजूचें समर्पण. जेजूक टेंपलान वा देव मंदिरांत भेटयलो. जेन्ना जेजूची आवय बापूय जुजे आनी मारिया बाळकाक घेवन देव मंदिरान गेली तेन्ना तांकां सिमियांव मेळटा. आनी हो सिमियांव मारयेक पळयोवन अशें म्हणटा, आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास वित्तली. थोडे म्हणटात शुभ वर्तमानांत हें आमकां मेळ्ळो ना. त्याच घडये थावन मारयेक सगळें स्पश्ट जालें. सिमियांव कित्या विशीं उलयतालो? जेजूच्या कोश्टा मरणा विशीं उलयतालो. पूण तें जायत्या वर्सां उपरांत जातलें आसलें. तो एके भाशेन भाकीत कोता. ही प्रोफेसायज द सफरींग एंड डेथ ऑफ जीजस. मारयेक त्याच घडये सगळें कळ्ळें काय? ना. लो लो तिका हें समजलें. देवान आपल्या पुताक संवसारांत सोसूंक धाडला, खुर्साचें मरण मरूंक धाडला. सगळ्या लोकांच्या सोडवणे खातीर ताका संवसारांत धाडला. हें मारयेक केन्ना कळ्ळें? त्याच घडये न्हय. तेच भाशेन हें आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेन्ना जेजू 3 दिसां उपरांत देव मंदिरांत मेळटा, तो सांडलोलो पाटी रावता देव मंदिरांत, आनी 3 दीस सोद केल्या उपरांत मारयेक आनी जुजेक तो देव मंदिरांत शास्त्र्यां मदें भासाभास केल्लो तांकां मेळटा. आनी मारिया जेजूक विचारता, हें तुवें कित्याक केलें? आमी खंतोवलोलीं, तुका आमी सोदतालीं, कित्याक रावलोय तूं हांगा? आनी तेन्ना शुभ वर्तमानकार अशें म्हणटा. तर जेजूचो जाबाब, म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. आनी हाचे विशीं शुभ वर्तमानकार अशें बरयता, पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. म्हणटकीर हे भाशेन मारिया आमचे भाशेन सादी वस्तरी ती भावार्थांत वाडली, ती गिन्यानान वाडली. हांव हातूंतल्यान इतलेंच म्हणूंक सोदतां, मारयेक ल्हानूच आसतना थावन सगळें समजूंक ना. तिका जायते फावटी दुबाव आयले. देवाची येवजण, देवाचें उतर मानून घेवंक तिका कोश्ट लागले. हे भाशेन जेन्ना आमी मारयेक पळयता, ती आमचे भाशेन आमचे आटे विटे, आमचे कोश्ट, आमचें मन घुस्पता तेच भाशेन तिचें मन घुस्पलें. हे भाशेन आमी मारयेक पळयता तेन्ना तिचें जिवीत आमच्या जिविताक सोर करूंक जाता. देन वी कॅन इमिटेट मेरी, देन वी कॅन फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ मेरी. कित्याक आमचे भाशेन सुपूर्ण न्हय ती, आमचे भाशेन वसोक तोस्तरी, पूण लो सुपूर्णकायेक ती चडून वेता. आयज आमच्यान कितें शिकूंक जाता?
मारये आमचे भाशेन हांवें म्हणलें ते भाशेन सादें चेडूं, सादी ओस्तोरी. आमचे भाशेन तिका कोश्ट, तिच्या मनान जायते दुबाव आयले. त्याच पासून ती आमकां एक व्हरतो नमुणो. शी इज एन एग्जाम्पल बिकॉज शी इज अ ह्युमन बिईंग लायक अस. तिचें जिवीत आमच्या जिविताक सारकें सोर करूंक जाता. वी कॅन कंप्लिटली आयडेंटिफाय विथ मेरी. जेजूचो शीस दुबाव आमकां येतलेच. दुबाव येता म्हूण आमच्यांनी सोडूंक जाता ना. आमी जेजूचो पाटलाव करूनच रावंक जाय. दुबाव पासून आयल्यार, मनांक पासून प्रश्न आयल्यार, घुसपाक गोंडोळोक पासून सांपडल्यार आमी फुडें वचूंक जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय मारये भाशेन. आमची वाड केन्नाच रावना. वी आर ऑलवेज ग्रोईंग. मरना पासून आमची वाड जावनूच आसा. घडयेक कुडीची तितली वाड जायना. अमक्या पिरायेर पावल्या उपरांत ती वाड देंवता. दिसना, आयको येना, कुडो सोक जाता कुडीन. घडयेक वाडावळ मरो पर्यंत जायना. मनाची शक्ती कमी जाता, उगडास उरोना. पूण आत्मीक वाटेन सदांच आमच्यान वाडूं येता. टील द मोमेंट ऑफ आवर डेथ आत्मीक वाटेन आमच्यान सदांच वाडूंक जाता. वी कॅन ऑलवेज ग्रो इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ. केन्नाच आमच्यान म्हणूंक जायना, मरणाचे तोंडीर पासून आसतना आमच्यान म्हणूंक जायना आतां हांव सोपून, ना आय एम परफेक्ट, नो मोर रूम टू ग्रो. हे अशें आमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना. मारिया पावंडो पावंडो ह्या सोपूर नायेक चडली. जेन्ना मारयेक आंज बोडव्यान संदेश दिलो तूं देवाची आवय जातली, हो पयलो पावंडो. दुसरो पावंडो जेन्ना जेजूचो जल्म जालो. जायत्यो घडण्यो आसात, त्या घडण्यां वरवीं जेजू कोण ती शिकली. आनीक तिका लागशिल्ल्यान जेजूचो अनुभव मेळ्ळो जेन्ना जेजू जल्मलो. जेजूच्या भौशीक पब्लीक लायफ, भौशीक जिविता वेळार ती आनीक शिकली. जेजू शिकयतालो, त्या शिकोवणे वरवीं ती आपलें जिवीत अदीक फळाबरीत करूंक पावली. एके फावटी तिकाय दुबाव आयलो, हो जेजू कोण? कित्याक जायतो लोक अशें म्हणटालो तो पिसो जाला, मना भायर पडला, ही इज गॉन आवट ऑफ हीज मायंड. आनी ती सोयऱ्यां बरोबर तिका पोत्तून घरा हाडूंक गेली. म्हणटच तिकाय दुबाव आयले. कोश्टा मरना वेळार जेजूच्या खेरीत भाशेन खुर्सामुळी जेन्ना ती आसली, थंय तिचो भावार्थ अदीक वाडलो. जेजूच्या वांगडा तिणें आपले कोश्ट देवाक भेटयले. आनी शेकी आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा ते भाशेन वयल्या कुडांत इन द अपर रूम शिसां बरोबर मागणें कोत्ताली. सुरविल्ली पवित्र सभा, द फर्स्ट चर्च, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागणें करून आसली, तयारी करून आसली. ती ह्या सगळ्या शिसांक कित्याक ते तांचे मदें दुस्पट जाल्ली. दे वर ऑल डिस्पर्स्ड. जेजूच्या मरणा उपरांत ती सगळ्यांक तांकां एकठांय कोत्ता, तांचे बरोबर मागणें कोत्ता, पवित्र आत्मो तिचेर देंवता. आमच्यान म्हणूं येता ही जावन आसा मारियाच्या संवसारी जिविताची तेंगशी. वी कॅन से दीस इज द क्लायमॅक्स ऑफ द लायफ ऑफ मेरी हियर ऑन अर्थ. मागीर तिचें स्वर्गावरण आसा, असम्पशन ऑफ मेरी. म्हणटच आमची वाड सदांच जावं येता. वी कॅन ऑलवेज ग्रो इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ. केन्नाच आमच्यान म्हणूंक जायना आनीक म्हज्यान कांय करूंक जायना आत्मीक जिवितांत. तिसरे सुवातेर आमी वाडलेलीं कशीं जायतें शिकता. अदीक आनी अदीक आमी शिकता. इस्कॉलाक वचून वो बूक वाचून आमची जाणवाय आमी वाडयता. पूण जें कितें आमी भुरगीं कशीं शिकल्या तें आमच्यान पुसून काडूंक जायना. ताचो मोठो प्रभाव आमचेर पडलेलो आसा. वॉट वी हॅव लर्नड एज चिल्ड्रन रिमेन्स विथ अस टील आवर डेथ. देखीक हांव आतां कार्मेलीत आनी आमचे जायते भागिवंत आसा. खेरीत भाशेन आविलाची भागिवंत तेरेजा, ती मागण्या विशीं जायतें शिकयता. म्हणटच मोठान भितर सरल्या उपरांत सिमिनारींत आमी जायते मागण्या विशीं ती कितें बरयता, ती कितें उलयता मागण्या विशीं, ताचेर आमी भासाभास केल्या, ताचेर आमी शिक्षण केलां. पूण जें कितें आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलां, घडये पयलेच फावटी आमच्या बापाचे मागणें आमकां शिकोवन ताचो प्रभाव आमच्यान काडूंक जायना, तो पुसून काडूंक जायना. द फर्स्ट लेसन्स वी हॅव लर्नड इन प्रेयर आर द लेसन्स वी हॅव लर्नड इन आवर फॅमिलीज. आमच्या आवय बापायच्या हुस्क्यार बसून आमी मागणें कशें करचें, मागणें म्हणल्यार कितें,
तें आमी शिकल्या म्हणटच आयज आमी देवाक दिनवासुया कित्याक आमकां हें भावार्थाचें देणें वयरथान बेश्टेंच मेळूंक ना आमच्या घोराब्यांत आमच्या आवय बापाय वरवीं तें आमकां मेळ्ळां म्हणटच आमी दिनवासुया जांचे वरवीं खेरीत भाशेन आमच्या आवय बापाय वरवीं जें भावार्थाचें देणें आमकां फावो जालां तेच भाशेन आतां आमी आमचे फुडले पिळगेक नेक्स्ट जनरेशन आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता कितें दवरून आमी वेतल्या कितें आमी तांकां दिता आमच्या घरांत कित्याक आमी जें कितें करता आमी जें कितें उलयता ताचो प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर आसा जायते फावटी आमी एक उलयता दुसरें करता हाचो प्रभाव भुरग्यांचेर पडटा आनी हें सदांच तांच्या मनान उरता आमच्या घराब्यांत आमच्या घरांत भावार्थ फुलोवपा सारकें वातावरण आसा इज देन एनवायरमेंट वे फेथ कॅन ग्रो इन आवर फॅमिलीज मागणें आसा देखीवन जिवीत आसा शेकी चवथें शुभ वर्तमान आयचें शुभ वर्तमान मातेवाचें शुभ वर्तमान जेजू आपल्या शिसांक माते अशें म्हणटा आपल्या शिसांक बोट दाखोवन वा हात दाखोवन तांकां म्हणटा ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तितली म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय कुडी रोगतान जेजूची आवय एकूच इन फ्लेश एंड ब्लड जीजस हॅज ओन्ली वन मदर आंकवार मारये पूण आत्मीक वाटेन जेन्ना आमी बापाची खुशी करता तेन्ना जेजूच म्हणटा तुमी जातात म्हजी भाव भयण तुमी जातात म्हजी आवय म्हणटच हें करूंक हें आपणावंक जेजूची आवय जेजूची भाव भयण जावंक आत्मीक वाटेन हें जावंक हें करूंक आमी वावरुया आयचो दीस भेटयलो आसा बितोल्ल्या माद्रींक बितोल्यो माद्री आमच्यो आसा कार्मेलीत कंकनाडी आमच्यो बितोल्यो माद्री आसा आनी एक फ्रांसिस्कान वर्दीची बितोल्यो माद्री आसात मिलाग्रीस म्हणटच हे भाशेन जायत्यो बितोल्यो माद्री आख्या संवसाराक आसात पियूस 12व्या ह्या पाप सायबान हो दीस तांचे खातीर भेटयला तांचे पासत मागूंक ती आमचे खातीर मागतात ती बंद कित्याक आसात संवसारा खातीर पवित्र सोबे खातीर मागणें करूंक आपलें आख्खें जिवीत ती मागण्यांत खर्चितात आमचे खातीर मागून ती आपलें जिवीत खर्चितात आयचो एक दीस आमी तांचे खातीर मागुया दीस डे इज ऑल्सो नोन एज प्रो ओरांतिबूस डे जी आमचे खातीर मागणें करतात तांचे खातीर आमी आयज मागणें करता तांचो उगडास आमी करुया तांचे खातीर मागुया कित्याक तांचें जिवीत इतलें सोंपें न्हय बंद कोवेतांत रावूंक बागीवोन तेरेजा लिजियोचें तेरेजा फकत 9 वर्सां बंद कोवेतांत रावली मागीर ती 24 वर्सांची पिरायेर सोंपली पूण ह्या 9 वर्सांचे अवधींत तिणें इतलें बागीवंतपण जोडलें बंद कोवेतांत म्हणटच सगळ्या भितरल्या माद्री खातीर आयच्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन